नमस्कार. वड्याकडे होंडा सत्तरी हांगासर एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आणि ह्या एक्सिडेंटा भितून 18 वर्साचो एक भुरगो सोंपलेलो आसा. हितून गजाल अशी जाली की वडा कडल्यान होंडा वाटेंतल्यान एक टू व्हीलर वयताली आणि त्या टू व्हीलराचे दोग जाण भुरगे असले आणि एक भुरगो असलो तो नागराज बंदीवार म्हणून 18 वर्साचो भुरगो आणि जो टू व्हीलर चलयतालो तो साईनाथ गावडे 30 वर्साचो भुरगो आणि फुडल्यान एक टाटा एस जी आसा रिक्षा ती गाडी फुडल्यान येताली आणि ती टर्न घेवन पिसुल्या वाटेन वचपाक लागली. बट हे जे दोग जाण भुरगे असले ते ओव्हर स्पीडीन असल्या कारणान तेंच्यांनी व्हेली आणि फाटल्या सायडीन रिक्षाचेर व्हरून गाडी मारली आणि जो साईनाथ गावडे आसा त्याच्या पांयांक मार लागलेलो आसा आणि नागराज बंदीवार म्हणून जो भुरगो आसा तेका सिरियस इंजुरी असली आणि थंयच्यान तेका सांखळे हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो आणि तो जेन्ना जीएमसीन ट्रिटमेंट घेता तेन्ना तो थंयसर मरण पावल्लो आसा अशें आमकां आयकपाक आयला. हे सगळे जे प्रकरण आसा ते प्रकरणांत वाळपय जे पोलीस आसा तेंच्यांनी जो टू व्हीलर रायडर आसा साईनाथ गावडे याका ताब्यात घेतलेलो आसा आणि पोलीस स्टेशनाचेर दवरलेलो आसा आणि जी नागराज बंदीवार हाची जी बॉडी आसा ती त्यांच्या फॅमिलीच्या स्वाधीन केल्ली आसा आणि फुडलो सगळो जो तपास आसा तो वाळपयचो PSI प्रतिमेश गावस्कर करीत आसा. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश.